Journalism is a profession built around questions, and journalist observes, investigates, questions, verifies, and communicates. And today, we are putting that very spirit of journalism into practice. We have chosen to make today's program an interactive interview session with our chief guest, Sarupesh Samant. Our students will have the opportunity to ask questions, share their curiosity, and learn directly from his experience in the field. I will begin this interaction with two questions, after which our students will take over and put forward their questions. So, sir, with your permission, let us begin with this conversation. So, sir, my first question to you is, we would love to know more about your journey into this field. Could you please share what initially inspired you to choose journalism as your career? Okay, before I start, I just want to know Konkani उलोवप काय English उलोवप? Any language. Konkani उलोवप. Okay. So by now you all know me. ताणे सांगले. I also want to know you. So I can't ask everyone a question. Okay. And like what is your name? पण एक दोन क्वेश्चन हांव विचारता. Okay. You all want to be a journalist. At least have interest in journalism, right? Yes. So how many of you actually consume news through newspaper? Newspaper कितले वाचता? Be very frank. Okay, हांवूय वाचना हाली न्यूजपेपर म्हणून सांगता. सो न्यूजपेपर कितले जावन वाचता? दोग जाय. टीव्हीर पळोवन न्यूज कितले जाण पळयता? टीव्ही मोबायल न्ही, टीव्हीर पळोवन एकटेच एकटोच. इंस्टाग्रामाचेर लोक कितले करता? जालें न्ही? Okay, so TV is outdated. Newspaper is almost getting outdated, unfortunately. Okay, so okay, yeah, please ask. Yes, sir. So my question was, we would love to know more about your journey into this field. Could you please share what initially inspired you to choose journalism as your career? Now, okay, when it comes to we say journalism for sake, then there are two aspects to it. One is about writing. How good you can write is more important. How curious you are about the things is more important. How much knowledge you have about the thing is more important. So from my childhood, I was more curious about the things to know. Okay, and being a very my brother is a elder son, I'm younger. So I was less into studies and more into this kind of curiosity. My both parents are teachers. Okay, so it started that way. Curiosity, I started writing, and thankfully there were newspapers like Sunaprant which used to carry. In fact, I started my journalism when I was in 10th. Okay, I used to do a part-time as an official correspondent. Sir must be knowing. From 10th, when I was in 12th, when I went to first year, I was studying during the day, and night time I used to go to Sunaprant to work. So it was like I wanted to be somehow become a journalist. Yeah, it's like a bus that you should not miss. So I was so passionate about journalism. I'm still passionate about journalism that it started that way. And journalism is a way of life. You know, जे कितें आसा तुमी आतां खंयच्यान येता, कोण सुखदळेच्यान बी कोण येता, हांगच्यान खंयचे बारशें गांवांतल्यान जी भुरगीं येता पळय न्ही, तांकां कळटलें की खुबश्यो गजाली अश्यो जाता ज्यो गजाली भायल्या जगाक सांगपाच्यो अश्यो दिसता. आतां कशें आसा, तुमचे कडेन रील बील आसा, उबे रावले आनी रील काडले. तेन्ना तें नाशिल्लें. तेन्ना ओन्ली वे टू कम्युनिकेट टू पीपल वॉज मिडिया. म्हणजे पेपरार घाल किंवा एडिटोरियल लेटर बरय अशें आसतालें. सो दॅट्स हाव इट स्टार्टेड, एंड आय एम थँकफूल दॅट आय एम सिटींग नेक्स्ट टू यू नाव. Thank you, sir, for the answer. So my next question to you is, breaking into the media industry can be quite challenging for beginners. Will you mind sharing how you got your very first opportunity to work as a professional journalist? Okay, so when I was in 12th, one fine day I told my father that my father was a headmaster. And we were in Tambli Sulla. I don't know how many of you know Tambli Sulla. So my father was teaching there in Tambli Sulla.
सो वन फायन डे आय टोल्ड माय फादर दॅट आय शिकलो म्हणून आनी कितें करपाचें आसा फायनली कामूच करपाचें आसा 12वी जाली तर पुरो आतां म्हणून तो कितें करपाचें ही सेट हांव म्हटलें म्हाका जर्नलिजम करपाचें आसा सो ही टूक मी टू सुनापरान दॅट टायम राजू नायक वॉज द एडिटर सो माय फादर टोल्ड मी की तूं मातसो भायर बस आपूण उलोवन येता म्हणून कळ्ळें एडिटरा कडेन तेणें वचून राजू नायकाक सांगलें हो येतलो आनी मागतलो जॉब बी कोण नाका ना तो ग्रॅज्युएशन बी कांय करचो ना 12वेकूच सोडटलो कळ्ळें आनी म्हणूंक लागलो चल तूं आतां भितर म्हणून वचना बरोबर राजू नायक सेट तूं कितें सुटला तकलेन 12वी जावन कोण जर्नलिस्ट जावपा येता पयलीं ग्रॅज्युएशन कर तुका कितें यू आर गूड इन म्हणजे मार्क्स बरे पडटाले इन अ वे नॉट कम्पेर्ड टू माय एल्डर ब्रदर बट आशिल्ले सो तेणें थंयच्यान धांवडून घातलो आनी तेन्नाच्यान टील रिसंटली आय वॉज व्हेरी अपसेट वीथ राजू नायक की म्हाका ताणें चान्स दिवना म्हणून वेन आय इंटरव्यूड राजू नायक रिसंटली आफ्टर दॅट इंटरव्यू आय आस्क्ड हिम म्हणजे बसलेले तूं तेन्ना धांवडून कित्याक घातलो म्हटलें हांव केन्ना जावपाचो जर्नलिस्ट अरे तुज्या डॅडीनूच येवन सांगलें म्हळ्यार तुका धांवडून घालूंक सो इट इज दॅट वे सो माय पेरंट्स वॉन्टेड मी टू ऑफकोर्स कंप्लीट ग्रॅज्युएशन बट एज युजल वी वर जेन झी दॅट टायम नो सो आतां सोंपलें म्हणून आनी कितें अभ्यास करपाचो उरलो फायनली कामूच करपा जाय न्ही दॅट वॉज अवर थिंकींग दॅट टायम सो इट स्टार्टेड बट थँकफुली देन आय स्टील कंटिन्यू हांव म्हटलें सकाळी नाल्यार रातचो तरी येतलो म्हणून कळ्ळें देन रातचो वचून आय यूज टू डू दीस कॉपी रायटींग कॉपी एडिटींग तेन्ना एन्ड देन आय स्टार्टेड म्हणजे रातचो लेट नायट ड्युटी करताले देन सकाळीं फुडें जो पेपर घालपाक वता आय डोंट नो वेदर यू नो ते पायलट वता पेपर उडोवपाक ते पायलटाच्या फाटल्यान घरा येवप मातसो न्हिदप 2-3 वरां परत कॉलेज करप कॉलेजींतल्यान डायरेक्ट कामाक वचप सो इट वॉज दॅट शेड्यूल हय Thank you, sir, for the honest and the beautiful reply. I got really very much inspired as an aspiring journalist. You told so much about your life examples. Thank you so much. तूं रातचो बी वचनाका कामाक So, sir, now our audience will ask you some of the questions. So now we have Abhishek Gaonkar. I request you to kindly ask your question. गुड मॉर्निंग सर माझे नाव अभिषेक गावकर आणि माझे प्रश्न असा आसा की आम्ही विद्यार्थी तुम्ही घडोवन हाडिल्लो न्यूज रिपोर्ट वाचतात पळयतात तो न्यूज रिपोर्ट घडोवन हाडपा फाटलो तुमचो कश्ट आनी त्रासा बद्दल कितें सांगात म्हणजे पयलींचो प्रश्न चिंतलो तूं पेपर वाचना तूं हात वयर काडूं नाशिल्लो हो क्वेश्चन ड्राफ्ट करता आसतना तूं खबर नाशिल्लो हो प्रश्न विचारतलो ओके सो एनीवेज तातूंत एक हें आसता बस तूं सुशेग तातूंत एक कश्ट म्हणजे कितें इट इज अ प्रोसेस आतां जेन्ना आमी हें सगळें चल्लां ओके यू मायट जस्ट नोटीस मी डुईंग दीस बट यू आर नॉट नोटिसींग दीज 2 people हू आर डुईंग इट ओके हें ना जाल्यार आमी उलोवन कितें फायदो आशिल्लो कांय नाशिल्लो खंय टीव्हीर येवचें नाशिल्लें खंय पेपर सो वॉट आय डू ऑर एनी एडिटर डू एनी जर्नलिस्ट डू इज जस्ट 10%. 90% आर दोज सायलंट पीपल हू आर अरावंड यू ओके लायक नीरज बांदेकर बोथ ऑफ देम आर इंजिनियर्स बाय प्रोफेशन इनफॅक्ट नीरज आनी दिपेश ओके इनफॅक्ट आमचो स्टाफ थंय उरलो म्हणून दिपेश इज हेडींग अवर मार्केटींग टीम ओके तेज्या अंडर देर इज अ कंप्लीट स्टाफ आसा ओके आनी नीरज इज हेडींग अवर प्रोडक्शन टीम तेज्या अंडर स्टाफ आसा म्हणून तांकां मातशें रिक्वेस्ट केलें मातशें तुमी बॉस कमी जाय आनी म्हाजे बरोबर या म्हणून दे हॅव कम सो टू आन्सर युअर क्वेश्चन देर इज इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन दॅट यू नो फायल्स अ न्यूज एक न्यूज हाडप तेज्या नंतर एडीट करप ती मागीर घालप ती छापप हातूंत सगळ्यांचे एफर्ट्स आसता दिसता तो मनीस जो बातमी बरयता किंवा बातमी सांगता सो ते एफर्ट्स आसता बातमी सोदप हे एफर्ट्स आसता बातमी कितें आसा हे जाणा जावप हे एफर्ट्स आसता ओके आतां पॉलिटिकल सायन्स स्टुडंट म्हाका दिसता न्ही तुमी सो पॉलिटिकल सायन्स स्टुडंटांक यू हॅव सर्टन आय थिंक इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स इफ आय एम नॉट रॉंग राजकारण मातशें इंट्रस्ट आसा तुवें राजकारणाच्यो बातम्यो जाल्यार कोण कितें स्टेटमेंट केलें ते स्टेटमेंटा फाटल्यान तेजी तकली कितें आसा यू शूड ऑलवेज हॅव अ डावट क्वेश्चन करचो पडटा कोणें जर सांगलां आमी हांगा रस्तो तयार करता म्हणून ती बातमी नंतर चिंतचें पडटा हो रस्तो हो हांगाच तयार कित्याक करता थंय कित्याक करना रस्त्या फाटल्यान हेका कमिशन मेळटलें काय ना किंवा बाबा रस्तो करपाक हो कसलो रस्तो करता सो यू शूड ऑलवेज स्टार्ट डावटींग नॉट इन पर्सनल लायफ बट डावटींग दी सर्कमस्टन्सीस कळ्ळें सो तेन्नाच यू स्टार्ट गॅदरींग द न्यूज Good morning, sir. I'm student of TY BA, Diveshri Verma.
So I will like to ask you a question that despite of high pressures and long working hours, you have literally achieved so much. Can you tell me like what is something that keep you aspiring and what is the thing you find most rewarding and enjoyable about being a journalist? See, when you think, please sit down. When you think your work is pain, then you think of work hours, okay. पण तुमकां जर दिसता, आय होप यू अंडरस्टँड Yes, कोंकणी, तुमकां जर दिसता हांव जें काम करता इज एन्जॉयमेंट, ओके, देन तुमकां प्रेशरूय दिसना. रातचो जर कोणें सांगलें तुका अरे थंय एक्सिडेंट जाल्लो आसा, 2 जाण मेल्या, आस रे फाल्यां पळया, अशें म्हणटा मनीस तो जर्नलिस्ट जावंक शकना. जालो एक्सिडेंट म्हणटकर रोखडोच 2 मिनटांनी जो थंय धांवता, किंवा दुसऱ्या दिसा सकाळीं बाबा इतली मोठी न्यूज जावपाची आसा, फॉर एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल येवपाचो आसा, तो स्टेटमेंट करपाचो आसा, तो प्रेस कॉन्फरन्स करपाचो आसा. सो एवरी डे इज अ न्यू डे, ओके. हांगा पेले म्हणटा एवरी डे इज अ गूड डे म्हणटा, तसं खरें आमचो एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर अस, कळ्ळें. इन द सेन्स की काल जें जालां तें आज ना आनी आज जालां तें फाल्यां ना. सो वी आर सो लकी इफ यू बिकम अ जर्नलिस्ट. आज जे तूं करता पळय न्ही तें तूं फाल्यां करचो ना, आनी मे बी लायफ टायम ते गजाल तूं परत केन्नाच करपाक पावचो ना, बट इट रिमेन्स एज अ मेमरी. जेन्ना तुमी जाणटी जाता तेन्ना, म्हणजे जस्ट द वे आय एम सिटींग हियर एंड टेलिंग यू, तुमकां मागीर याद उरता की बाबा ह्या दिसा हांवें हें केलें एज अ जर्नलिस्ट, हांवें कुंकळ्या वचून ही बातमी केली, ऑर पणजे वचून ती बातमी केली, किंवा आनी हांगा वचून हें केलें. सो द डे यू फील युअर जॉब इज एन्जॉयमेंट, इट इजिली किप्स. आतां जर समज थोड्यांक पार्टी करपाक आवडटा जाल्यार वॉट इन्स्पायर्स देम टू गो लेट इन द नायट एंड पार्टी? नथींग. तांकां आवडटा म्हणून वता. इट इज लायक दॅट न्हू. आतां चवथ आसा, चवथीक आरत्यो करपाक आवडटा, आं आवडटा मरे. फोर्स करता कोण घे झान आनी बडे म्हणून, आं वयल्यान दुसऱ्याची घेवन आपूण झिंग 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 करीत बसता काय ना, तशें तें. इट इज लायक दॅट. वेन यू लायक सर्टन थिंग एंड वेन यू थिंक इट इज दीस इज वॉट आय एम बॉर्न टू डू, ओके, देन लायफ इज इजी, लायफ इज एन्जॉयबल. ऑन द अदर हँड सुटी दिल्यार मागीर थोडे जाण आमचे आसा सुटी दिल्यार आसूं सुटी नाका यो कामार येता अशें म्हणून दे स्टार्ट वर्किंग. इज दॅट वे. गुड मॉर्निंग सर, म्हाजें नांव अमरीश देसाय, हांव सेकंड इयर बी ए. सर, म्हाका जाणून घेवपाक जाय आसलेलें की ह्या प्रोफेशनाक जर सक्सेसफूल जावपाक जाय जाल्यार आमी कितें करप. आनी सेकंड म्हणल्यार आतां तूं कॉलेजी दिसांतल्यान जर्नलिजम आसा, तुजे कडेन इतले वर्सां एक्सपिरियन्स आहा, जर एक बरो पत्रकार जावपाक जाय जाल्यार आमचे भितर कितें क्वॉलिटीज उरपाक जाय? एक म्हणजे क्युरोसिटी आसपाक जाय तुका, जशें हांव पयलीं सांगलें तशें. म्हणजे तुका खंयचीय गजाल जाणा जावन घेवपा खातीर इंट्रस्ट आसपाक जाय. आतां जर तुका सांगलें हांवें कुंकळ्या बाजारान अशें अशें जालें म्हणून, तूं कितें तरी तकलेन उरपाक वता आसतना तरी आपूण कोणाक तरी विचारतलो बाबा जालें कितें काय म्हणून. जर तूं जालें तें जालें, म्हाका कितें पडलां, म्हाका वचपाक घरा म्हणून गेलो जाल्यार तूं केन्नाच जर्नलिस्ट जावपाक पावचो ना. जोर कितें कितें जालें विचारीत भोंवू नाका, म्हाका तें ओके, यू अंडरस्टूड. सो तूं क्युरोसिटी एक आसपाक जाय. सेकंडली असली क्युरोसिटी म्हूण जायना, इन्फॉर्मेशन आसता पूण तूं बरोवपाक तुका कळपाक जाय. यू नीड टू नो हाव टू रायट. बिकॉज आतां कशें जाता सगळेंच चॅट जी पी टीचेर डिपेंडंट रावूंक शकना. चॅट जी पी टीक सुद्दां तुवें कितें सांगचें पडटा, करेक्ट. सो तातूंत पूण चॅट जी पी टी यूज करनाका इन जर्नलिजम. इफ एट ऑल यू बिकम जर्नलिस्ट, प्लीज डोंट यूज चॅट जी पी टी, कळ्ळें. नाजाल्यार सगळ्यांचेर सेम दिसता न्यूज केल्ल्या भशेन. एनीवे, सो तें आसचें पडटा. क्युरोसिटी, रायटिंगाची स्कील आसचें पडटा. थर्ड आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज एक्सेसिबिलिटी टू दी न्यूज पेपर्स ऑर न्यूज चॅनल आसची पडटा, वीच इज व्हेरी मच देर इन गोवा. म्हणजे तुका चड पयस वचपाची गरज ना. मडगांव गेलो जाल्यार खंयचोय रिपोर्टर मेळटा तुका, ते कडेन रावन तूं सांगूं शकता की आय ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ जर्नलिस्ट, कळ्ळें. सो इन दॅट सेन्स. बट द बी आसा पळय जर्नलिजमाचें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रायट नाव फ्रॉम यू. आज सुद्दां तुमी जेन्ना तुमी इंस्टाग्रामाचेर रील करता, तुमी कसले रील करता ताजेर आसा गजाली न्ही. फाल्यां शिगम्याचेर केला तो रील, शिगम्याचे केलें मरे काय ना, केला मरे शिगम्याचे बारीक बारीक व्हिडियो काडून. दीस इट सेल्फ इज जर्नलिजम न्हू, तशें पळोवंक वचत जाल्यार. म्हणजे आपलें कल्चर भायल्या जगाक दाखोवप इज जर्नलिजम. तो दीस गेले जेन्ना खंयचे तरी एक न्यूज पेपर म्हाका आपयतलो, म्हाका रातचे ड्युटेक वचचें पडटलें, सकाळीं फुडें मागीर कॉलेज करून परत ड्युटेक वचचें पडटलें. ना, युअर ओन अकावंट आसा पळय, इट सेल्फ इज सोर्स फॉर यू टू बिकम अ जर्नलिस्ट. फाल्यां जर बातमी तुमी घातली खंय
देन यू आर नोटिस्ड बाय समवन, देन पीपल वील कॉन्टॅक्ट यू, अगो तुम्ही हे करता, वाय डोंट यू कंट्रीब्यूट फॉर अवर न्यूज चॅनल. किंवा आतां अशें जालां की कॉलॅब रिक्वेस्ट धाडपाक शकता न्यूज चॅनलाक. सो टू बिकम अ जर्नलिस्ट, इट इज लायक टुडे इटसेल्फ यू कॅन बिकम अ जर्नलिस्ट. And many of you are already a journalist. तुमकां ती खबरूय ना की आपूण ऑलरेडी जर्नलिस्ट आसा. फॉर एग्जाम्पल ताणें व्हिडियो जे केले शिगम्याचे, इट इज जर्नलिजम न्हू. फाल्यां जर रस्त्यार कितें एक्सिडेंट जालो आनी तो जर घातलो, इट इज जर्नलिजम. आमी कितें करता, ओन्ली सर्टन आतां हें आसता पळय, पॉलिशींग करचें पडटा पळय, दॅट कॅन हॅपन विथ द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल पीपल. गुड मॉर्निंग सर, म्हजें नांव वेदिका. म्हजे प्रश्न आसा, तथ्य आशिल्ली आनी अचूक बातमी लोकां मुखार येवप खूब गरजेची. मुखेलपणान जेन्ना आयच्या काळांत अचूक बातमी खूब बेगीन पसरता, हे सगळें अशा परिस्थितींत आमी तें कशें कन्फर्म कशें करप? हय सारकें इजी, बस सुशेगाद सांग तुका. एक म्हणजे समज तुका कोणें सांगलें, आतां बातमी वेगवेगळे तरेच्यो आसता. भितर एक बातमी आसता की कोण तरी मेलो म्हणून, कळ्ळें. आतां तेतून त्या मनशाक फोन मारूं शकना तूं आसा काय मेलो म्हणून विचारपाक. ओके, सो तेज्या अरावंड कोणाकूय विचारचें पडटा. ओके, त्यो सोडल्यो जाल्यार बाकीच्यो बातम्यो ज्यो आसता पळय, बेस्ट इज टू आस्क दॅट पर्सन. फाल्यां खुबशे जाण पयलीं कितें करताले, हांव नांव घेना, XYZ मनीस आतां काँग्रेस सोडून BJPन वता, काँग्रेस सोडून BJPन वता, जालें वता वता. एका 4 जाणांक विचारलें म्हणजे कोणाक खबर ना तेंय म्हणटा आशिल्लें वता आसा तेका घाल्लो BJPन म्हणून. पूण त्याच मनशाक जर विचारलें की बाबा तूं खरोच BJPन वता काय वचना, तो कितें सांगता ती बातमी. फाल्यां तो आपूण वचना म्हटलें जाल्यार हांव मानूंक शकना बातमी की तो BJPन वता म्हणून. फाल्यां समज खंयची इन्सिडेंट जालो फॉर एग्जाम्पल, ते इन्सिडेंटाचें कन्फर्मेशन करपा खातीर आतां एक्सिडेंट जाल्यार पुलिसा कडेन चॅक करचें पडटा. आतां रुमर्स खूब आसता आनी इंस्टाग्राम ओपन केलें जाल्यार तुका खुबशे पर्संटेजीन जे हे मेळटा, रील मेळटा, ते रुमर्साचे मेळटा. सो डोंट बिलीव दॅम, कारण ते प्रोफेशनल लोक नासता. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी पळोवचें पडटा की खंयच्या सोर्सांतल्यान तो एकावंट आसा. सपोजली इट इज अ न्यूज पेपर ऑर इट इज अ न्यूज एजन्सी, जाल्यार यू कॅन हॅव दॅट रुमर्स, यू कॅन म्हणजे वॉट एवर न्यूज इज दॅर, इट इज नॉट अ रुमर. पूण जर कोणीय घातलें हांगा की कितेंय गजाल, जाल्यार यू हॅव टू कन्फर्म. आनी कन्फर्म करप इज अ व्हेरी सिंपल. देर वॉज अ टायम वेन आय स्टार्टेड तेन्ना लँडलायन्स आशिल्ल्यो, कळ्ळें. म्हणजे तूं फोन येतलो आनी फोन सांगतलो तें खूब. आतां हांगा बसले बसले कडेन टक 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 करून कोणाकूय फोन मारपाक मेळटा, हें खरें रे काय फटींग रे, जालें, न्यूज कन्फर्म. सो इट इज व्हेरी इजी. सो तथ्य, पूण तथ्य आसता पळय न्ही, हें तथ्य आपूण जो मेरेन कन्फर्म जायना तो मेरेन तें तथ्य अशें मानपाचें नासता. खुबशे लोक तुमकां कित्याक कितें सांगून किंवा कित्याक कितें हें करून अशें, म्हणजे कशें आतां जालां, आतां जेन झी म्हटल्यार एक मोठो, म्हाका दिसता जेन आल्फा काय जेन झीन पडटा तुमी, डेंजर मात तुमी तर सगळीं जाणां जेन झी. ओके, सो जेन झी म्हटल्यार लोक आतां मातशे लोक दे ट्राय टू टेक यू फॉर अ रायड, मे बी दीस वे ऑर दॅट वे. सो यू हॅव टू मेक शुअर की तुमी जे डिसायड करता, तुमी जे चिंतता ते येस फायनल, दीस इज इट. गुड मॉर्निंग सर, म्हजें नांव सिद्धी वेली. म्हजो प्रश्न असो आसा की कांय वेळार खबर कळटा की एक खबर खरी आसा, पूण ती सिद्ध करपाक लोकांचो विश्वास जोडपाक तुमी कशे तरेन प्रयत्न करता आनी ते कशें काम करता? फर्स्ट ऑफ ऑल कशें आसता जाणा, तूं जर्नलिजमान एक फॉर्मुला आसा, बस येता की ऑलवेज टेल ट्रूथ, कळ्ळें. एक दीस जर हांवें बंडल बातमी मारली, कळ्ळें, जाल्यार म्हाजे इतल्या वर्साचो जो करियर आसा पळय न्ही, तो ग्राफ पडपा खातीर फक्त एक दीस जाय पडटा. सो वी हॅव टू मेक शुअर दॅट यू ओन्ली टेल द ट्रूथ. कांय वेळार लेट जावं शकता बातमी ब्रेक करपा खातीर, की बाबा आमकां बातमी कळ्ळी, एक वीक टायम पॉलिटिशियन डायड, ओके, इन माय लायफ आय एम टेलिंग यू, ex-CM, ओके, ही डायड. सो तेजे कुशीक आशिल्ल्या मनशान म्हाका फोन करून सांगलें एक्सपायर जाला तो. आतां ही केदी बातमी, ती नॅशनल बातमी आशिल्ली ती, बट जाय जाल्यार हांव आत्तां ब्रेक करूं शकतालो, पूण म्हटलें ना, रावुया, वी हॅव टू वेट. फाल्यां तो खरो मरूना जाल्यार म्हाज्या एका मिस्टेकीन म्हाजें करियरूय वतलें आनी लोकां मदीं पॅनिकूय स्टार्ट जाता की पळय तें अशें अशें जालें. सो एक म्हणजे टील यू आर कन्फर्म
वेट, राव, लेट जाल्यार कांय प्रॉब्लम जायना. 10 मिनटां लेट जावं शकता तूं, 15 मिनटां लेट जावं शकता. जग काय बुडना हांगा तुजी बातमी लेट जाली म्हणून. सो बेस्ट थिंग इज टू वेट एंड टेल यू आर 100% कन्फर्म की बाबा हय हें जालें, किंवा आपल्या दोळ्यान आपणें पळयलां तो ना, तो गेलो, किंवा अशी अशी गजाल जाल्ली आसा, अशें सरकार पडलेलें आसा, खंय सरकार घडलेलें आसा, तेन्ना तुमी ब्रेक करपाचें. ओके. आनी जर्नलिजमान एक म्हणणें आसा, वेन यू आर इन डावट लीव इट आउट. कंप्लिटली लीव इट आउट इफ यू आर इन डावट. वेन यू आर शुअर टेक इट. गुड मॉर्निंग सर, म्हाजें नांव भावना नायक. म्हाजो प्रश्न असो आसा की आपल्यो भावना मदीं न हाडटा संवेदनशीलपणे तुमी रिपोर्टींग कशें करता आनी आपले जे तटस्थपणा निश्पक्ष तुमी कशें रावता? ती एक्चुअली मोठी चॅलेंज आसता. खूब फावटी कशें आसता, आपलो यू टेंड टू मेक फ्रेंड्स. आतां तूं फिल्डार आसा आनी मोस्ट ऑफ द टायम लायक वी ऑल स्पेंड 12 वरां तरी आमी घरा भायरूच आसता, आनी घरा भायर म्हणजे फिल्डार आसता, कळ्ळें. आनी देन यू टेंड टू मेक फ्रेंड्स. की आतां तुज्या फ्रेंडान मिस्टेक केली, कळ्ळें, मागीर कितें करपाचें? दॅट बिकम्स अ व्हेरी चॅलेंजींग. हें नॉर्मल मनशाक सांगूं शकता, हें म्हाजो फ्रेंड आहा, कांय म्हणनाका ताका. पूण आरे फाल्यां म्हाका कशें पडटा की म्हाकाच ताका कितें म्हणचें पडटा, जाल्यार कशें करपाचें? देन यू हॅव टू डिसायड की बाबा यू आर अ जर्नलिस्ट फर्स्ट, ओके, एंड देन यू आर अ फ्रेंड लेटर. सो बेस्ट वे इज की समज मिस्टेक केली ताणें आनी ताजें असो स्टेटमेंट आसा, तेजी अशी अशी आसा, आनी तुका ताका एक्सपोज करपाचो आनी मागीर तेजे कडेन वचून बसपाचो. आजचो सी दीस इज माय जॉब म्हूण सांगचो पडटलो. कारण मागीर एका गजाली खातीर काय तूं कोणा कडेन अशी दुस्मन काय दवरूं शकना. सो मेनी टायम्स इट सो हॅपन्स की तुजेच फ्रेंड आर इनवॉल्ड इन वन ऑफ द क्रायम. म्हणजे झगडी जाता आसतना तेणें कोणाचेर थापट मारता आनी तेजेर केस जाता. आतां बातमी करिनासतना रावतलो म्हाजो फ्रेंड म्हणून. सो तेन्ना कितें करपाचें? बातमी करपाचें आनी पुलीस स्टेशनार वचपाचें, अरे ताका बेल दिया रे, भायर काडा म्हणून सांगपाक. सो इट इज यू हॅव टू बॅलन्स इट आवट. आनी इट हॅपन्स इन गोवा. गोंयांत कितें जाता की प्रत्येक मनीस एकमेकाचो फ्रेंड आसता, सोयरो आसता, सोयऱ्याचो सोयरो आसता, अशें कितें कितें आसता. सो फायनली न्ही सारकें मरे, पयलीं बातमी घाल आनी मागीर ताका हेल्पाक चल एज अ फ्रेंड, पूण बातमी मात करपाची. Good morning, sir. My name is Salma. So my question is that you have covered and witnessed many events, significant event. So can you share a story with us about the most memorable event that you have covered? Good or bad you want to know? Any? Okay, my memory goes to, now this is going on air so I will not name any people. आमी स्टिंग ऑपरेशन केलें वेन वी वर इन सुनापरांत. आनी फर्स्ट एवर स्टिंग ऑपरेशन इन गोवा. म्हणजे तेन्ना स्टिंग ऑपरेशन भायरूच जातालें गोंयांत. आमी एका रेव पार्टीन घुसले आनी तेन्ना अशें पेन कॅमेरा, स्पाय कॅमेरा अशें कांय ना. सो आमी एक व्हडलो कॅमेरा असो हातूंत घालून गेले. इवेंच्युअली थंय धरले इन द सेन्स कोण फाटल्यान धांवून आयले. आमी 3 जाण गेल्ले. आनी समटायम्स ते एक चॉकलेटीची एड आसा पळय ती की अच्छा किया बेटा तूने कुछ नहीं किया म्हूण आसा पळय, ते टायप. आमचो थर्ड फ्रेंड आशिल्लो तो इतलो वाजवेल्लो, तो गाडयेनूच बसून आशिल्लो. सो धरल्या उपरांत आमी धांवता. आतां गाडी खंय सोदतलो कांय ताका फोन मारलो. बाय दॅट टायम वी हॅड फोन्स. अरे आमकां धरले, आतां मार पडपाचो आसा म्हणून. तूं खंय आसा? आपूण गाडयेनूच चावी गाडी स्टार्ट मार म्हटलें. स्टार्ट मारली, तो आयलो, त्या गाडयेन जीव घातलो आनी आमी वयर आयले. आतां तूं जेन्ना एक्सपोज करता आनी रेव पार्टी, तूं काम कितें करतलो सांग पळोवया? वॉट यू वील डू? पुलिसांक फोन मारतलो न्ही की हांगा रेव पार्टी चल्ल्या म्हणून. सो वयर गेले आमी दोंगराचेर, ते आमी पुलिसांक फोन मारलो की हांगा रेव पार्टी चल्ल्या म्हणून. सो पुलीस आयले आनी ते आमकां विचारता तुमी हांगा कितें करता सांग म्हणून. नशिबान तेंय आमचो कॅमेरा ऑन आशिल्लो, तेजेरूय ते मेळ्ळे. मागीर ते पुलीस सस्पेंड जाले. एंटी नार्कोटीक सेलांतले 16 जाण सस्पेंड जाले. दॅट्स अ डिफरंट केस. बट दीस इज अ मेमरी. ओके, तेन्ना मार पडलेलो जाल्यार पडलेलो, कोणाक खबर, मोडूनच धाडटा आशिल्ले, ते सोडपा नाशिल्ले. आनी तेजे फुडें देन ऑल्सो यू अंडरस्टँड की देर आर करप्ट सिस्टम. वाय दीस पार्टी हॅपन्स इज बिकॉज देर इज अ सिस्टम वीच इज करप्ट. ओके, सो दीज आर मेमरीज. दीज आर व्हेरी गूड मेमरीज. पूण देर आर सम इमोशन्स लायक रुबी बिल्डींग पडली काणकोण तेन्ना. आनी पयर बच फायर जालें तेन्ना. आतां बच ते डिस्को फायर जालो जाणा न्ही तुमी आमचे. तेन्ना हांव आनी निरज वी वर द फर्स्ट पीपल टू रीच देर.
म्हणजे तेन्ना डेड बॉडीज काडटाले. रुबी बिल्डींग पडली काणकोणा तेन्ना 30 लोक मेल्ले, बिल्डिंगे सकयल लोक अशे आड्डताले. सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट. एज अ जर्नलिस्ट समटायम्स इट्स अ बिग न्यूज, ओके, बट एज अ पर्सन इट्स अ बिग ट्रेजेडी की बाबा कोणाची तरी बॉडी काडटा, तेजी बायल रडटा थंय, तुजो भुरगो पडलेलो आसता थंय. सो वॉट डू यू डू? तेन्ना यू एक्चुअली तूं इमोशनली यू गेट सच ड्रेन डावन की बाबा की हें चल्लां कितें कोण. बच जाल्या नंतर निरज आशिल्लो म्हाज्या बरोबर, आमी वी वर लायक एक बॉडी काडटा, 2 बॉडी काडटा. पयलीं आमकां कळ्ळें 2गूच जाण म्हणून, मागीर कळ्ळें 25 जाण म्हणून. मागीर थंय बॉडीज भायर काडटा आनी थंय उबे रावला. सो आनी कसो तूं, हाव डू यू ब्रेक द न्यूज विथ एक्सायटमेंट? बट पीपल वॉन्ट टू सी यू लायक एक्सायटमेंट, बोवाळ घालता हें करता. बट हाव डू यू ब्रेक? कारण कोण तरी कामाक गेल्ले कडेन suddenly he dies. Okay, so these are when you become a journalist, these are the things which you have to face, because emotionally you have to balance it out. आणि कितें करतलो, you can't help it. आणि अशें तूं रडत बसूंकय शकना की बाबा बातमी करनासतना रावतलो. So these are the challenges. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. Good morning, sir. My name is Kushi Lotlikar and I have a question. Some stories can be emotionally draining and logistically demanding. Which particular story has been most challenging for you on a personal level? Yeah, just the way I told you, की रुबीची हें जाली पळय. It is that time I was like mid-level guy. I had to do. किंवा बच जाली फॉर एग्जाम्पल. बच जाली तेन्ना I was editor-in-chief. We were actually editing. समटायम्स कोइन्सिडन्स जाता की आमी हरशीं 10 घरा वता, पूण ते दिसा 12-1 म्हणसर आमी एडीट करीत बसलेले ऑफिसान. आनी देन वी सी की एक बातमी येता खंय तरी शेकाक उजो लागला म्हणून. आनी हांगा शेकाक उजो लागप म्हणजे रेगुलर जातालें त्या टायमाचेर. देन कोणें तरी सांगलें म्हाका की 2 जाण मेले म्हणून. सो देन वी रश. सो वेन वी रश दॅट वी आर नॉट सायकोलॉजिकली प्रिपेर्ड फॉर अ बीग ट्रेजेडी. देन 2 जाण मेले, ओके, म्हणजे मरण येवं जायना कोणाक, पूण आयलें अशें जालें तें. That time you get this thing, and as far as logistically thing is that you have to move your resources. मेन म्हणटा ते दिसा म्हाका दिसता कितल्या जाणांनी आमचे फोनूच घेवन आमच्याच स्टाफान अरे उठ यो रे म्हटल्यार सगळे सायलंट करून न्हिदलेले. ओके, सो फायनली एकट्यान फोन घेतलो आनी वी आर वर्किंग 24 hours. सो आमचें अपलोडींग जो करपाक आशिल्लो मनीस तो जागो आशिल्लो. सो दॅट टायम यू हॅव टू ऑल्सो मेक शुअर लॉजिस्टीक इज रायट, बिकॉज मॅनी चॅनल्स तांणी सकाळीं स्टोरी ब्रेक केली कारण तांचे ऑलरेडी लोक न्हिदलेले फोन ऑफ करून. कळ्ळें, तांकां ते बातमी आसा म्हटल्यार बातमी ब्रेक करपाक मेळना अशी परिस्थिती जाल्ली. सो इन द चेंजींग टायम्स आतां कशें जालां, पयलीं पेपराचेर फाल्यां सकाळीं बातमी वाचपाची, आतां कशें जालां आत्तां जाली बातमी आत्तां हें करपाक. सो लॉजिस्टीक हॅज टू बी इन प्लेस. गुड मॉर्निंग सर, म्हजें नांव नचिकेत सालेलकर आनी म्हाजो प्रश्न आसा की फिल्ड रिपोर्टींग आसा तें पत्रकाराक केन्ना केन्ना जें आसा तें अदमास नाशिल्ल्या किंवा जें आसा तें धोकादायक जें आसा तें वातावरणाक जें आसा तें घालता. तेन्ना जें आसा तें अशा वातावरणाक जें आसा तें रिपोर्टींग करता तेन्ना जें आसा तें तुमचेर कितें आसा ती अशी धोकादायक परिस्थिती आयल्या जाल्यार ती तुमी आमकां सांगची. जशें सांगलें तुका पयलीं पळय तें आतां आमी तयारी करून वचूना केन्ना स्टिंग ऑपरेशन करपा खातीर. तें आतां कळटा आमकां की तेन्ना सामको भुरगें आशिल्लें. आतां जाल्यार एक बॅकअप दवरता आशिल्लो फाटल्यान, प्लॅन बी आसचो पडटा तुका वेन यू गो फॉर एनी डेंजरस असायनमेंट्स. पूण तशें तें पिक्चरान दाखयता तशें व्हडलें डेंजरस असायनमेंट खंयचो पत्रकार खंय घुसलो तसलें आतां जायना तें आनी करिना कोण. तें फक्त पिक्चरान पत्रकारा फाटल्यान लोक धांवता बिवता. आतां कोण कोणाक हात लावंक म्हणजे रिपोर्टराक मारप इटसेल्फ म्हणजे तो दुसरे दिसा फोंडान पडलो मनीस स्वता. सो तशें जायना. पूण डेंजर्स आर लायक नॅचरल कॅलेमिटीज. जेन्ना टॉक्टे सायक्लोन आयलें पळय तेन्ना सगळे जाण घरा आशिल्ले, पूण आमचे रिपोर्टर फिल्डार आशिल्ले. आतां प्रत्येकाची घरची बोवाळ घालता, अरे खंय आनी येदो मोठो सायक्लोन आसा, तूं खबर आसा सायक्लोन हीट जातलो म्हणून.
तूं आनी खंय फिल्डाचेर वता बट ताजो जॉब तो जेन्ना पूर येता तेन्ना ही कॅनॉट से की ना पूर आयिल्लो आसा हांव घरान रावता म्हणून तेन्नाच तुजी गरज आसता न्ही थंय पुरान वचपाची पुरान उबो रावपाची पुरा बरोबर जेंचे अफेक्ट जाला त्या मनशांचे व्हिडियो काडपाची सायक्लोन कवर करपाची उजो लागलो खंय तूं उज्यान वचना पूण उज्या भायर रावून तरी कवर करता सो तुज्या घरच्यांक कशें दिसता अरे दीस इज डेंजर हो कित्याक ते उज्या कडेन वता सुकान आसा मरे तूं कित्याक वता अशें किंवा आतां थँकफुली आमकां ना बट दोज आमचे म्हाजे आय वर्क फॉर PTIचे कितलेशेच बॉर्डर एरियेन काम करता आमचे जर्नलिस्ट तांकां वॉर्स कवर करचे पडटा यू नेवर नो खंयची गोळी ताका लागून तो मरतलो ताका काय शहीद म्हणून कोण घोशीत करचो ना एक सैनीक मरता तांकां कितें तरी शहीद आसता कितें तरी आसता जर्नलिस्टांक तशें कांय नासता कितें ऑन ड्युटी मेलो ऑन ड्युटी मारलो असलें कांयच प्रोटेक्शन नासता सो इन अ वे वॉट वी डू इज ऑल्सो अ बीग टायम सोशल वर्क आनी वी आर लायक सायलंट वर्कर्स म्हणजे सायलंट हिरोज जर आतां तुका सगळे जाग्यार दिसता जर पुलिसूय जबाबदार आसा सारके जाग्यार घालपाक तितले रिपोर्टरूय जबाबदार आसा की ते फाल्यां लोक भिता नाजाल्यार लोक धमकी दिता पळोवन तो मिडियाचेर वतलो म्हूण आपूण तूं म्हाजें काम करना जाल्यार सो इफ सिस्टम इज इन प्लेस टू सर्टन एक्सटेंट इवन जर्नलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल सो रिस्क आसता. Hello sir, my name is Ayush and my question is for you and the question is in today's era where news channels or mojo journalism take place, people put torch on political news or some news which is related to politics. At that time political parties or some powerful formidable people pressure them either erase this news or you will get death threats or some other threats. So at that time when you cover these types of news, how you handle it? No, the best thing is that when you get any threat, okay, supposedly म्हाका ताणें धमकी दिली की भायर आतां तुका मारतलो म्हूण हांव बेस्ट फोन घेवपाचो आनी सांगपाचो हेणें धमकी दिली हांव मारपा लावची सो हो कितें करता कोणी मारल्यार हो फोंडान पडटलो म्हणून तो पयलीं म्हाजे फाटल्यान रावता बॉडीगार्ड कसो आपूण मारचोच ना सेकेंडली तेजी जबाबदारी म्हाजी सेक्युरिटीची नाजाल्यार पुलीस कोणाक ओडून व्हरतले हेका सो हेका टेंशन आसता सो तशें करपाचें फाल्यां इवन फॉर स्टुडंट्स ऑर एनी वन इफ यू गेट थ्रेट नेम अ पर्सन नेम हिम एंड शेम इन सोसायटी की हो म्हाका धमकायता अशें अशें करपाक आनी तो मनीस पळय मागीर तो काबार तो आनी मागीर तुका कसो तुज्या वाटेक वचना सिमिलर थिंग वीथ जर्नलिजम पूण जर्नलिजमान एज आय टोल्ड यू फॉर्च्युनेटली वी लीव इन गोवा आनी गोंयान इट्स व्हेरी पिसफूल गोंयान तुका तशें कोण धमकायले तर प्रेमान फोन येता कितलेशेच फोन आसता की आतां आमच्या सोयऱ्यांचेच फोन आसता तो व्हिडियो काड मरे तो म्हाजो फ्रेंड तूं तेजेर कितें बरयलां तें तशें कितें दाखयलां कळ्ळें बट वी हॅव टू मेक शुअर आमी व्हिडियो काडिना पूण इट इज मोर लायक इन अ रिक्वेस्ट टोन की व्हिडियो काड मरे मातसो प्लीज रे तूं कितें रे अशें सो पूण आमी आतां ऑलरेडी सांगलां कोणी कितले फोन करा आमच्या घरच्यांनी सुद्दां फोन केला आमी व्हिडियो काडिना ओके घरची घरा आनी भायल्यार प्रोफेशन. Good morning, sir. I'm Gayatri, and my question is: media organization often rely on advertisement and corporate funding. Do you still believe that journalism can be completely independent in the system? This is a very good question. In fact, हेजेर न्ही एक्चुअली सगळ्यांनी डिस्कस करपाक जाय. तुमी सादी चॉकलेट सुद्दां घेता जाल्यार तुमी एक 10 रुपया तरी वगडायता कळ्ळें पूण बातम्यो सगळ्यांक फ्री जाय कोणूच बाबा म्हणजे आतां पेपर कित्याक घेयना लोक सांग की पेपर वाचपा नाका अशें न्ही पेपरा खातीर पयशे दिवचे पडटा इंस्टाग्रामाचेर बातम्यो फुकट मेळटा करेक्ट पूण बातम्यो सगळ्यांक फ्री जाय आनी ऑन द अदर हँड मिडियाय बी फ्री एंड फेर वागलेली जाय अशें कशें जातलें आतां फाल्यां हांव कितें वारें खावन जगचो ना म्हाकाय पेमेंट जाय म्हाका रिसोर्सिसा खातीर पयशे जाय नाव आमी आतां इक्विपमेंट्स घेवन भोंवता दे आर लॅक्स ऑफ रुपीज तरी दीज आर मिनिमम इक्विपमेंट्स वीच वी आर कॅरिंग सो खंय तरी तुका एक फंडींग आनी फायनान्स आसचो पडटलो तेजे शिवाय तूं जायना हांगा जर हांवें सगळ्यांक आमचे खूब जाणांनी एक्सपेरिमेंट करून पळयलें की सबस्क्रायब टू माय चॅनल फक्त म्हयन्याक 100 रुपया म्हाका दी कळ्ळें आनी हांव कोणाच कडल्यान एड घेवचो ना तेणें कोणाच कडल्यान एडूय घेवना आनी लोकांनी ताका 100 रुपया दिवना तेणें चॅनल बंद करचो पडलो ओके सो होप यू अंडरस्टँड यू आस्क द क्वेश्चन मागीर तुका फ्री तूं चॉकलेट घेतना पयशे दिता बातमी घेतना पयशे दिला केन्ना तुवें ना वेल्यान थंय कॉमेंट मारता सकयल की ते गोदी मिडिया तो पयशे खाता तो असलो मनीस तो तसलो मनीस हो फटींग हो चोर
मागीर तुमी पयलीं मागीर फ्री पळयता कळ्ळें आनी तुमी फ्री एंड फेर तरी पूण आय डोंट से की बाबा तुमी सरकाराच्या पांयान घालून घेवपा जाय किंवा कोण कॉर्पोरेट एड दिता ताका पांयार घालून घेवपा जाय यू हॅव टू हॅव अ फायन बॅलन्स आसचो पडटा की तुमी सत्य दाखोवपा पासून कुशीक रावूच जायना बट एट द सेम टायम यू हॅव टू हॅव सम सोर्स ऑफ इनकम वीच गेट्स यू थ्रू लायक कॉर्पोरेट एड्स येता पळय खुबशे जाण आमचेर चलता पळय आमचो दिपेशाक खबर आसा दिपेश मार्केटींग आमचें सगळें पळयता सो ही कॅन आन्सर इट वेल सो दोनूय बॅलन्स आवट करचें पडटा ओके सो द डे शूड कम वेन अ कंज्युमर शूड पे फॉर द न्यूज that will be a day no channel will go for any political party support. Good morning, sir. Myself Sanjana Gavkar. Freedom of press is a vital part of a strong democracy. As a journalist, how do you view your ultimate responsibility towards the society and the public? The freedom of press म्हणटा पळय न्ही actually की press should be free. Press should show what is truth. ओके दॅट एवरी वन डज आतां नॅरेटीव बिल्डअप करता पळय न्ही अशे चॅनल्स आसाय बी हांव ना म्हणना खुबशे चॅनल्स आसा जे प्रो BJP आसता किंवा प्रो काँग्रेस आसता किंवा प्रो XYZ पार्टी आसता ओके पूण तातूंत ते थोडेच आसता बाकीचे जे चॅनल आसता पळय ते कंप्लिटली न्यूट्रल आसता कळ्ळें आनी डेमोक्रेसी फाल्यां तें इलेक्शन जावपाचें आसा आतां एग्जाम्पल घेयना कॉन्स्टिट्युएन्सीची पूण XYZ कॉन्स्टिट्युएन्सीन समज वो आसा वो आसा वो आसा वो आसा उबो तुमकां सगळ्यांक मतां आसा काय मतांची एज जाली तुमची जाली आतां तुमी डिसायड कशें करता की बाबा खंयचो आमदार बरो आमकां म्हणून फाल्यां न्यूजपेपर वाचून करता किंवा चॅनलाचेर पळोवन करता सो चॅनलाचेर जेन्ना आमी सगळ्यांक दाखयता पळय तेन्ना वी मेक वे फॉर अ व्हेरी फ्री कायंड ऑफ डेमोक्रेटीक प्रोसेस की इलेक्शन्स जातले तेन्ना बाबा वो भारतीय जनता पक्षाचो आसा वो असो वो असो वो असो वो तसो ओके दीस इज अ वे सेकंडली जेन्ना इलेक्शन प्रोसेस जावन डेमोक्रेसी स्टार्ट जाता तेन्ना प्रेस आसा पळय तुका जशें सांगलें एक पुलीस जशें सैनीक थंय आसता पुलीस आसता एडमिनिस्ट्रेशनान काम करपी ऑफिसर्स आसता तशें प्रेस आसता जेंच्या खातीर हो देश चलता जेंच्या खातीर देशान खुबशे पीस आसा जेंकां लोक भिता आनी जे जबाबदारीन काम करता सो फ्रिडम ऑफ म्हणजे डेमोक्रेसी खातीर प्रेस हॅज रियली प्लेड अ गूड रोल आतां थोडे एग्जाम्पलाक कोण घेवन गोदी मिडिया म्हणटा पळय ते इट्स अ डिफरंट केस बट लार्जली 80% प्रेस इज प्लेइंग अ गूड रोल. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज एंजल आणि म्हजो प्रश्न जावन आसा आतां तुज्या पत्रकारीच्या प्रवासान मिडिया ह्या क्षेत्रांत खुबसो बदल जाला सो तुज्या अनुभवांतल्यान सगळ्यांत मोठो बदल खंयचो आनी आयच्या काळाच्या पत्रकारांक कसले कसले आव्हानां फेस करचे पडटा? आतां सगळ्यांत मोठो बदल म्हणजे बस सांगता की आय एम रायट नाव टॉकिंग टू ऑल द जर्नलिस्ट एज आय टोल्ड यू आमी जेन्ना सुरू केल्लें तेन्ना फक्त हांव जर्नलिस्ट म्हणजे आमचो कोण तरी जर्नलिस्ट आसतालो बाकीचो ऑडियन्स आसतालो. टुडे यू ऑल आर जर्नलिस्ट आनी इन सम अदर वे तुमी बातम्यो करता बातम्यो ब्रेक करता तुमी म्हाका तोंडार फटींग म्हणून सांगूं शकता. हांवें समज कितें स्टेटमेंट केलो हांगा न्ही म्हणजे समज इंटरव्यून हांवें कितें दाखयलें सकयल कॉमेंटान तुमी सांगूं शकता ना हें फटींग म्हणून कळ्ळें. हो खूब बदल जाल्लो आसा ताका लागून एक जबाबदारी येता. पयलीं कशें जातालें पेपरान छापलें कोण पेपर वाचता कोण कितें म्हणटा कांय कळना पेपर घेवन पयलीं तिट्यार बी बसून पेपराच्यो गजाली जाताल्यो की ही बातमी आयल्या मरे ती बातमी आयल्या मरे ती तो पणजे बसलेल्या एडिटराक खबर सुद्दां आशिनाशिल्लो की बाबा कुंकळ्या बशिल्लो मनीस कितें उलयता म्हणून. आतां तूं कितेंय घाल 2 मिनटां भितर कुंकळ्या सोड खंय लंडन आसूं अमेरिका आसूं एनीवेर इन द वर्ल्ड कोण बसला किंवा तुजो शेजारीक बसला तो सुद्दां टाक करून कॉमेंट मारता. सो हो इतलो मोठो जबाबदारी जावन पडटा की तूं उलयता आसतना आतां सुद्दां हांव उलयता आसतना 10 फावटी चिंत्ता कित्याक सांग हें दिसतलें सकयल आसतलें कॉमेंट कितें कितें कळ्ळें. सो 10 फावटी चिंतून उलोवचें पडटा. सो तूं अदरवायज तूं उलयता तसो उलोवंक मेळना तुका. हो बिगेस्ट बदल जाल्लो आसा. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अदिती नायक. प्लॅटफॉर्म्स लायक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हॅव ट्रान्सफर्ड spreads. Do you think social media has made it journalist's job easier or has it made it more difficult? It is both. आता बारीक पळयत जाल्यार
आतां हांव बसलां म्हजो मोबायल दिपेशा कडेन आसा, हांव तुजे कडेन उलयतना आतां एक वरान जग खंयच्यान खंय पावलां आसतलें कळ्ळें. बाय द टायम वी आर आवट कितल्यो गजाली जाल्या आसतल्यो. सो प्लस पॉयंट हें आसा की भायर गेल्या उपरांत इन नेक्स्ट 10 minutes इफ आय स्क्रोल माय फोन म्हाका कळटा की कितें कितें जालां. वर्स्ट गजाल ही की त्यो सगळ्यो गजाली म्हाका करपाक चुकल्यो बिकॉज आय एम सिटींग हियर. सो सोशल मिडियाची दोनूय गजाली आसा. म्हणजे तो एज पयलीं डिस्कस केलें तशें न्यूज कन्फर्म करपाक इजी जाल्लें आसा. फोन कर किंवा टॅक्स्ट कर किंवा वॉट्सॅप कर किंवा हय जालां फोटो धाड अशें म्हणपाक मेळटा. एक्सिडेंट जाला फोटो धाड मरे कळ्ळें, तो फोटो पळोवन हें करपाक मेळटा. इट इज प्लस पॉयंट. मायनस पॉयंट की आतां एज आय टोल्ड यू प्रत्येक जाण जर्नलिस्ट जाल्लो आसा. सो यू कॅनॉट सीट, यू कॅनॉट म्हणजे टायम काडपाक शकना तूं खंयच्या बातमेचेर. वी यूज टू से म्हाका पयलीं आमी स्टार्ट करता तेन्ना म्हणटाले न्यूज इज लायक अ स्नेक. तो उशेपणाक घेवन न्हिजूं नाका तोच येवन चावतलो तुका म्हणून. म्हणजे कितें सांग, बातमी आसा ती केन्नाय तुजी करून उडय नाजाल्यार दुसरो कोणूय बातमी करता ती. सद्या जालां अशें दुसरो कोण रिपोर्टर न्ही, दुसरो कोणूच करून वता बातमी. सो ताका लागून बोथ प्लस पॉयंट्स आर देर एंड मायनस पॉयंट्स आर देर, बट देर आर मोर प्लस पॉयंट्स देन मायनस पॉयंट्स. आतां डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर खुबशे न्यूज फोट न्यूज आनी अफवा पासळटात म्हणजे स्प्रेड जातात फास्ट सारकें. सो तुमी हांगा कितें कशें करून ती न्यूज खरी आहा काय फोट आहा ते पब्लिके मुखार हाडटात? आतां न्यूज खरी आसा फोट आसा तें जशें तुका पयलीं सांगलें तशें. फर्स्ट ऑफ ऑल युअर वॉयस इज गूड. केन्ना वॉयस ओवरा खातीर यो आमचे कडेन. ओके सर. आवाज बरो आसा, बेस आसा, पावरफूल. ओके, थँक्यू सर. सो खरी आसा काय फट आसा बातमीन तूं त्याच मनशाक किंवा तेज्या कुशीक आशिल्ल्या मनशाक, कुशीकच्या सुद्दां त्याच मनशाक विचारपाची. आनी जो मेरेन बातमेचो रूल असो की डोंट प्रेडिक्ट की हो हें करतलो म्हणून करून यू रिपोर्ट इट. दॅट इज वी आर कॉल्ड एज रिपोर्टर्स. वॉट यू मीन रिपोर्टर्स? वी रिपोर्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. कळ्ळें. किंवा जावच्या पयलींच बोवाळ घालप इज नॉट फेर. मागीर त्या मनशाचे लोकांचे परसेप्शनूय चेंज करून उडयता. सो बेस्ट इज टू कन्फर्म इज वन इज थ्रू सोर्सीस. पयलीं आमकां 3 सोर्सीस शिकयताले. वन डायरेक्ट सोर्सीस, सेकेंड इनडायरेक्ट सोर्सीस, थर्ड आशिल्लो तो थर्ड पार्टी सोर्सीस. म्हणजे एक्सिडेंट जाल्या उपरांत ज्या मनशान डायरेक्ट एक्सिडेंट जेचो जाला किंवा जेणे एक्सिडेंट केला तो डायरेक्ट सोर्स, हय हांवें एक्सिडेंट केलो. इनडायरेक्ट सोर्स जो बशीन पळयता पळय एक्सिडेंट जाला असो म्हणून तो इनडायरेक्ट. आनी थर्ड सोर्स त्या इनडायरेक्ट सोर्सान तिसऱ्याक सांगलेलें आसता वाटेर कुंकळ्ळ्यांत एक्सिडेंट जाला म्हणून, तो थर्ड सोर्स. आतांच्या जगान हे 2 सोर्स मायनस जाल्ले आसा कळ्ळें. कारण त्यो बंडलाय मारूं शकता. सो डायरेक्ट सोर्स आसा पळय ताजेर बिलीव करपाचें. एक्सेप्ट की मनीस मेलो जाल्यार ताका फोन करूं नाका. Good morning, sir. My name is Brahmavi Desai, and my question for you is, with the rapid growth of artificial intelligence, how do you think a profession will change, and what do you think will be the biggest challenge for future journalists? सी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आतां सर हांगा येवन शिकयता फॉर एग्जाम्पल, एंड ही नोज की तो कसो दिसता, ते कशें दिसता, ते कशें दिसता, तेजेरसून मनशाक वळखता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जर आमी एक्चुअली तुमच्या फॉर्मेटान घातलेले सगळी सारकीच दिसता समज कळ्ळें. आनी तें म्हाजें हांव सराक कळचेंय ना कोण कोणा कडेन कितें उलयता. सो चॅट जीपीटीन तें केल्लें आसा. सगळ्यांची सॉलीड इंग्लीश जाल्या म्हणून म्हाका कळना की इतली इंग्लीश खंयच्यान भायर सरता हेंची काय म्हणून. बारीक पळयलें तुवें केन्ना आतां मॅसेजी बी येतना डियर सर थँक्यू वेरी मच फॉर हें आनी तें आनी तें आनी 4 उतरां अशीं आसता की तुका कळत ना ह्या येता खंयच्यान. मागीर कळटा आनी चॅट जीपीटीरसून घाल्ला म्हणून. सो सद्या असो ट्रेंड जाला की तूं जर सारकी इंग्लीश बरयता जाल्यार लोक तुजेर विश्वास दवरिना, तूं चॅट जीपीटीन घातला म्हणटा. मातशी 2 मिस्टेकी जाल्या जाल्यार हेणें आपणें टायप केला रे अशें करता. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो चॅलेंज सगळ्यांक आसा, जर्नलिजमाक आसा. आतां सरां कडेन उलयतालो हांव, सर गेलें ओके, सरां कडेन उलयतालो. सरांनी तेंच सांगलें की तुमी खंय प्रोजेक्ट काडून तुमी म्हळ्यार तुमी न्ही भुरगीं प्रोजेक्ट काडून चॅट जीपीटीचेर घालता आनी काडून दिता. मागीर तें चॅक करपाक सराक आनी एक पयलीं AI टूल घालचो पडलो न्ही की चॅक करता काय ना मॅडम. आनी त्या टूलचे ही आनी कितें एक टूल घेवन येतली, मागीर तेजेर आनी एक टूल करून ही टूल खेळत उरतलीं सगळीं जाणां. सो बरोवपाची संवय गेल्या. कितले जाण हातान बरयता?
तुमकां कंपल्सरी आतां फाटल्यांतले बरयत ना दिसता तेंचे हात दाखय आसा काय म्हणून पयलीं कारण तेणें खंयच्याच गजालीक हात वयर काडूं ना बाबड्यान ओके सो ते आर्टिफिशियल जर्नलिजमानूय चॅलेंज जाल्ली आसा इज बिकॉज की फोटो धाडलो जाल्यार तो खरोच तो फोटो काय कळना खूब फावटी आमी बातमी पळयता ते एंकर खरें म्हणजे आतां खुबशीं बरी दिसपी चलयो की बरे दिसपी चले एंकरींग करता ते खरोच हो मनीस काय हो AI मनीस हें कळपा खातीर 10 फावटी अशें 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 करून पळोवचें पडटा ना हरशीं कळटा ना न्ही पळय हांवें जर थोडे टुल्स आसा जितून एक एंकर तयार करता आनी ते म्हण बातमी सांगता सो दॅट बिकम्स अ प्रॉब्लम प्लस पॉयंट आसा पळय तितले नॅगेटीव पॉयंट्सूय आसा चॅलेंजीस आसा जर्नलिजमाक पयलीं ह्युमन टू ह्युमन गजाली जाताल्यो वीच इज द बेस्ट थिंग ओके आय एम टॉकिंग टू यू अशें थोडे वर्सांनी अशें येतलें की हांव ऑफिसान बसतलो आनी उलयतलो पूण हांव हांगा दिसतलो म्हणून असो न्ही असो तर इजीच दिसता पूण एक्चुअली बसून म्हाजी 3D ऑर वॉट डेट 7D वॉट डी रे ती म्हणजे सगळे तरेन इमेज जावन हांगा उलोवंक शकता बट वील आय हॅव दॅट कायंड ऑफ इमोशन्स टुवर्ड्स यू की तुमच्या दोळ्यान पळोवन उलोवंक शकता हांव तुमचे म्हाका कळटा कोणाक इंट्रस्ट आसा कोणाक इंट्रस्ट ना So that becomes a challenge. Even in journalism, that becomes a challenge. My name is Samiksha Vele. So as students, we all look up to you. What advice will you give us on what specific skills we should develop in journalism? Means if you want to enter the journalism media profession, what are the skills we should focus on the most? First of all, I seriously want to know from you all, as this is the last question, की तुमच्या भितरले एक्चुअली कितल्यांक जर्नलिस्ट जावपाक जाय कित्याक टू लर्न जर्नलिजम इज नॉट अ बॅड थिंग म्हणजे फाल्यां जर्नलिजम स्टडी करून तुमी बाकीचें कितें केल्यारूय यू बिकम सक्सेसफूल इन लायफ बिकॉज जर्नलिजम इज नॉट यू नो सर्टन ट्रेड की कार्पेंटरी किंवा गवणो तसली न्ही दीस टिचीस यू लायफ स्किल्स म्हणटा पळय तशें सो कितले जाणांक एक्चुअल जर्नलिस्ट जावपाक हात वयर काडा मिनिमम हात तरी वयर काडपाक शकता जेंकां जावपाक जाय तांकां 1 2 3 जर्नलिस्ट ओके आनी प्रश्न विचारलो म्हणटा तेका नाल्यार ते म्हणटले आपूण प्रश्न विचारलो आपूण कशें ना म्हणटले सो टोटल 4 जाणांक हांगा जर्नलिस्ट जावपाचें आसा बाकीच्यांक कित्याक जावपाचें ना कित्याक जावपाचें नासा जर्नलिजम इज अ व्हेरी हायली पेड प्रोफेशन एज आय टोल्ड यू फाल्यां तूं खंयचो म्हटलें तुवें म्हाका हय तूंच म्हाका दिसता म्हणून तुजेच कडेन उलयता काब दे राम आतां काब दे राम टू पणजे जर्नी ताची एज अ जर्नलिस्ट वूड बी व्हेरी मेमोरेबल फाल्यां ह्या भुरग्याक पणजे एक जर्नलिस्ट जाल्या उपरांत कितले लोक वळखतले टीव्हीर पळोवन तेजें लायफ चेंजीस युअर लायफ पर्स्पेक्टीव चेंजीस you become a different person only. When I started my journalism, आमचे certain biases आसताले हें तशें न्ही तें तशें न्ही हें तशें न्ही you can ask question to chief minister. That power is given by a journalist is there for a journalist. You can ask question to police officer, you can ask question to anyone who is doing right or wrong. That is a power. बाकीच्या प्रोफेशनांनी मेळना विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू टिचींग प्रोफेशन बिकॉज माय पेरंट्स वे टिचर्स एंड टिचींग प्रोफेशन गिव्स यू पावर टू हॅव अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स बट जर्नलिजम ऑल्सो गिव्स यू दॅट पावर की बाबा यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स तुका जर राग येता काय ना तुमकां येता काय ना आमकां राग येयलो जाल्यार लोकांक भंय दिसता तुमकां राग येयल्यार भंय कोणाक दिसता कितें करूं शकता ही म्हणटलें न्ही सारकें बट इफ यू आर अ जर्नलिस्ट आनी तुका राग आयलो समज जाल्यार अख्खी सिस्टम भिता तुका वयल्यान सकयल म्हणसर लोक भिता रे बाबा शांत जा अशें जाता तें हें अशें न्ही तें तशें सो दॅट पावर इज देर फॉर जर्नलिजम बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो फाल्यां जर्नलिजम करता आसतना आपल्याक म्हाका राग आयलो म्हूण तेजेर हांव कितें बरोवंक शकना कळ्ळें इट पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सारकें न्ही मॅडम सेंटेन्स power comes with responsibility. So be a journalist, okay, घरा वचून चिता because there are lot of avenues which are open right now. फॉर्मल हेजे नंतर तुमी जाय जाल्यार फॉर्मल PG करपाक मेळटा इन जर्नलिजम यू कॅन गो आउट ऑफ गोवा डू प्रॉपर कोर्सीस इन जर्नलिजम यू बिकम अ गुड जर्नलिस्ट बिकॉज कंट्री नीड्स सोल्जर्स and also country needs journalists who can actually protect your country from inside when they are protecting our borders.
Thank you so much, sir, and very much true. With power comes responsibility, and thank you for awakening in us the responsibilities of how to be a journalist, what to do in life. So with this, we come to the end of our interview session. सर, आमी तुमचे खूब खूब आभार, कारण तुवें आपलो मोलादीक वेळ काडून आयज आमचे मदें आयलो, आमकां जाय तें सांगलें, जाय तें शिकयलें. थँक यू सो मच. लेट अस गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डियर सर. I also thank Neeraj sir and Dipesh sir for being with us today, as they are the pillars of Goa News Hub, and we thank them a lot and the entire team. Let us hear again for the wonderful team of Goa News Hub. So, as we come to the end of this interaction, I would like to express a heartfelt gratitude to you. Today, you have not only answered our questions, but you have given our students a glimpse about the realities, the responsibilities and possibilities of journalism. For our students, this interaction has been an opportunity to learn, experience rather than simply from a textbook. On behalf of the Department of Political Science and all the students, I sincerely thank you, sir, for being with us and for sharing your valuable time, experience and insights. Thank you very much, sir. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया, हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.